हडसून गाव्या, हडसून गाव्या, हडसून गाव्या, आम्ही हडसून गाव्या, हडसून गाव्या, हडसून गाव्या, हडसून गाव्या, आम्ही हडसून गाव्या. देवा बापा हडसून गाव्या, जेजू ख्रिस्ता हडसून गाव्या, पवित्रात्म्या हडसून गाव्या, त्रिएका देवा हडसून गाव्या. देवा बापा हडसून गाव्या, जेजू सोम्या हडसून गाव्या, पवित्रात्म्या हडसून गाव्या, त्रिएका देवा हडसून गाव्या, हडसून गाव्या, हडसून गाव्या, हडसून गाव्या, आम्ही हडसून गाव्या, हडसून गाव्या, हडसून गाव्या, हडसून गाव्या, आम्ही हडसून गाव्या. मग बाब भयणीनो, प्राचीन काळाचो 500 आयतार तुमकां सगळ्यांक ह्या परबैतारान स्वागत मागता आणि देवाच्या विस्तार आशीर्वादाने बरच्याक एमिसाचें बलिदान माया मोगान एकूटम जावन अर्गां बलिदान जावन आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्याचे जो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवस्तुती जिवितांतलो काळोख पयस करन उजवाडाची भुरगीं जावच्याक आमकां आपण दिता. जेजून दाखयली वाट जावन आसा उजवाडाची, काळोखाची न्हय. काळोख येताच जेजून आमच्या जिवनांत येवच्याक सांगूंक ना. आमी उजवाडाची भुरगीं जावन प्रकाश बरी जावच्याक आमकां आपण दिला. पास्कसो काळ आमकां भरपूर तरान परजळी जावच्या उलो दिता. हो उलो आमी घेवया. देवस्तुतेंत भागीदारपण घेता आसतना अपुरबायतारा मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयती जावन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्वपदाता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो घरी हांव सारोन सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संवकार बरी सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदाता देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. महिमा देवाक, महिमा देवाक, महिमा देवा बापा, महिमा देवाक, महिमा देवाक, महिमा देवा बापा, महिमा तुका ससनाची ससना, महिमा तुका ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया
हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेजू ख्रिस्ताक. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेजू ख्रिस्ता. महिमा तुका ससनाचे ससना. महिमा तुका ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्याक. महिमा देवाक, महिमा देवाक, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा तुका ससनाचे ससनाक. महिमा तुका ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. प्रार्थया सरपद आमच्या मंगळा बापा, खऱ्या उजवाडाचे बरगे दाव तुवें आमकां पोणे दिलाय. त्याच वाटेन चलता आसतना खरो उजवाड तंस जावन आमकां त्या जिविताच्या वाटेर चलय. आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पहिले वसाप दोन दुर्ता कृत्या पुस्तकांतले वसाप. त्या दिसांनी शिसांचो संको सडत वेतलो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मानाभेद उठलो. दिसपडते सेवेंत आपल्या विधवींची लक्षा करिनात म्हूण ग्रेक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणूंक लागले. देखून 12 जाणां देव दमदुतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचे उतार प्रगट करचें काम कुशीक लोटून काणा जेवणाची खोबार घेवची सामानय. देखून भावानो, तुमचे मदले लोक मानतात आसले सांगतच पवित्रत्म्यान आनी जणवायन बरल्ले 7 जाणांक विंचून काडा. हे काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतार प्रगट करच्या कामांत करसिता. ही आलोचन सगळ्या जमातेक पसंत जाली आनी तांणी ह्या 7 जाणांक वेंचून काडले. भावार्थान आनी पवित्रत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक, फिलिपाक, प्रोकोराक, निकोनोराक, तिमोनाक, फार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंत्योकाच्या निकलांक. हांकां तांणी दमदुतां मुखार उबे केले. दमदुतांनी पयले मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचे उतार आतां विस्तरत गेले. जेरुसलेमांत आसलेल्या शिसांचो संको वाडत आयलो आनी येजका मदल्या साबारांनी हो भवार्थ घेतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोपकार. सो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचे देवो तुझी दया. सो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचे देवो तुझी दया. नीतिवंतानो सर्वेस्परा उल्हासाची गीतां गाया, विधे काळजाच्या असलीस तो ते सोपता. विणे वाजव सर्वेस्परा वाकाणा, दासऱ्याचे किनारेन ताका संगीत करा. जसो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा,
तशी आमचे देवो तुझी दया. सर्वेस्पर येवो तर खरेंच करे, सगळे ताचे कर्तव्या विश्वासपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळोच भरला. तसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवो तुझी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली पायभक्त असलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तरांचे सत्तेन आदार घालता. तोच तांका मरणांतली निवारता. दुकाळाच्या काळात तांचो जीव वाटयता. तसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तसे आमचे देवो तुझी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तसे आमचे देवो तुझी दया. दुसरें वाचप. पयल्या पेद्रूच्या चिठीवेलें वाचप. तो जिवो फातोर मनशांनी परो घाललो, पूण देवान विचून काडलेलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातोर. तर ताचे सोरशी येयात. अशी तुमी जिवी फातोर जावन तुमचे एक जिवें देव मंदीर बांदून येवंक दियात. तातूंत तुमी पवित्र याज्ञीक जातल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात तसलें आत्मीक योद भेटयतल्यात. ह्याच पासत पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, पळयात सियोनात हांव एक फातोर उबो करतां, विचून काडलेलो कोनशा सोंदीचो मोलादीक फातोर. आनी ताचेर भावार दवरतात ती कोदीच लोजेक सांपडची नात. म्हणटच तुमकां भावार दवरतल्यांक तो फातोर मोलादीक, पूण भावार दवरिनात तांकां जो फातोर बांदप्यांनी परो घाल्लो तोच कोनशा सोंदीचो फातोर जालो. पूण मनशां आदलोन पडटा तसलो फातोर मनशाक सोकला उडयता तसलो खडप. शब्दाचेर भावार दवरूंक ना म्हूण ती ताका आदलोन पडटात. हेंच तांकां देवाचें निर्मण. पूण तुमी देवान विचून काडलेली कूळ. तुमी तेच देवा रायाच्या याज्ञीक. तुमी देवाचे सेवेक संस्कारलेले राष्ट्र. तुमी देवान आपली करून घेतलेली पोरजा. ताणेंच तुमकां पातकांच्या काळोखांतली भायर काडून आपल्या मोहिमे बरीत उजवाडाक पावयल्यांत. ताचे खातीर आपणे केल्लीं ओजापां कर्तुत्वां तुमी वाकांचे खातीर देवान तुमकां विचून काडल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे वडवकार. Hallelujah,
हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो समजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून आपल्या सिसा लागे मुळे तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायते कुडां आसात नातले जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो हांव आतां वचोन तुमकां एक जागो तयार करता हांव वचोन तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो हांव येता थंय वेची वाट तुमी जाणात तोमास तवळ म्हणालो सोमिया तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी जेजून ताका जाप दिली हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हज्या मारिपात केल्या शिवाय कोणाचेंच बापा सरचे वचोंक जायना तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकय तुमी वळखतात पुण्या पुडा ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला तवळ पिलिपान ताचे लागीं म्हळें सोम्या आमकां बाप दाखय तितलेंच आमकां पुरो जेजून ताका म्हळें पिलिपा इतलो काळ हांव तुमच्या सांगात आसूनी हांव कोण म्हण तुका समजना मो जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकय पळयला तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हणो तुज्यान कशें म्हणूं येत हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा हें तूं सतमानी नाय हांव तुमच्या लागीं उलयतां ती उतरां मजेस्तिकीत हांव उलयना बापच म्हजे सवें रावोन आपलीं कामां चलयता हांव बापा सवें आसा म्हणून हांव सांगता तें तुमी सतमाना न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पूण हीं सतमाना सत्य हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सतमानता तो हांव करता ती कामां करतालो तितलेंच न्हय ताचे वर्ती कामां करतालो कित्याक हांव बापा सरसे वेता बापाची महिमा पुता मारिपात परगट जावच्याक म्हज्या नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितालो तुमी कितेंच म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितालो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त रे म्हज्या मगच्या भाव भयणीनो एक पडी एक वटसुरो एक ल्हानशी वात काडून समकोन आसा आपले मेटां काडटा आनी अशें वेताना वात दिसा लागली मानेस्ता म्हाका घेवन तूं खंय वचोन आसाय आनी तो मानेस्त म्हणा लागलो पळय आयच्या राती तुका एक व्हडलें काम करूंक आसा आनी वात म्हणा लागली कालें व्हडलें काम हांव आसा इतली मिणमिणची वात आनी म्हज्यान कांय करूंक जाताय तूं म्हाका काडून कालें वताय येणें तेणें ना तुवें व्हडलें काम करूंक आसा वात म्हणा लागली म्हज्यान जायना वट्सर मानेस्त म्हणा लागलो पळय तुका कितलें तांगता तितलें जड उरलें पुरो हांव करता तितलेंच तुजें काम जायत म्हणा लागली वात आनी हो काणून चल्लो 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 दर्याच्या तडीर आयलो आनी थंय दर्यान तुमकां कळीत आसा लायट हावस आसतात आनी त्या लायट हावस बाराशीर आसतात भितरल्यान सोडोंक आनी हो मनीस त्या निश्णेन सोडोन भितर गेलो चडलो 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 आनी अशें आसता ती वात म्हणा लागली आनी खंय वताय आनी तो म्हणा आतां व्हडलें काम आसा म्हणलें न्ही तुका हांवें तें आतां करूंक आसा कळ्ळें तें काम आज ह्या काळक्या रातीक ह्या सागोरान अशें हर एक तारवां ह्या तडीर येवंक आसात त्या देखून तुवें तांकां वाट दाखोवंक आसा तुजो उजवाड पेटोवंक जाय वात हांसा लागली आनी म्हणा लागली इतल्या व्हडल्या सागोराक इतल्या ल्हानशा वातीन कितें करूंक जाता
कांयच करूंक जायना, तुवें पाटी वयचें बरें. तो म्हणा लागलो, तूं भियेनाका, जळ, कितलें तुका प्रकाशीत जावन जळोवंक जाता तितलें जळ. जायत म्हणा लागली वात. आनी गेलो वयर गेलो वयर गेलो वयर गेलो, अक्रेक तेच्या लायटाच्या टॉपाक पावलो. टॉपाक पावोन पळयतना कितें मोगाचें एक तेलाचें व्हडलें आयदान दवरलां. ह्या मनशान ह्या ल्हानशा वातींत त्या तेलाक उजो लायलो. तो उजो अशें आकटें जावन व्हडल्यान जळ्ळो आनी त्या राती त्या सागरांत आसच्या हर एका तारवाक उजो दिवो जावन दिसलो. आनी त्या रातीं त्या उदकांत सागरांत सस्पताना ती तारवां तड खंयची म्हण कळीत नासतना तेणें वत्यांक हो दिवो हो उजो वाट दाखोवन सकलो. आनी आतां ती वात म्हणा लागली, जावेत मानेस्ता तूं, कितलो बरो. पूण तुका हांव एक सांगता, कित्याक इतली बुरां मिनात. तूं इतलें बरें केलें न्ही, लोक तुका कितें करूं शकता. तुका कांय म्हणून बरें उलयता गे. तो वाटसरो म्हणा लागलो, म्हाका कांय बरें उलोवचें नाका, म्हजें थंय कितें आसा तें हांवें दिवंक जाय. ह्या तारवांक आयच्या राती हांगा येवन वाट कळ्ळी बळे, तुज्या द्वारे हो दिवो पेटयलो बळे आनी व्हडल्यान आतां जळोन आसा बळे, तितलेंच आमकां पुरो. मनशान आमकां कांयच इनाम दिवन कांय फायदो ना. मनीस लेखता की ना कितें हांव पळयना, पूण म्हज्या तांकी परतें कितें जाता तो म्हजो उजवाड हेरांक हांव दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आयची वाचपान तुमी पळयशात जाल्यार देवाचें उतर बाबडतेच्या उजवाडान सोलोंक आदार. हे देवाचें उतर अशें आसा की आमी रेतीन केदाळ्यान सांगचें आसा. देवाचें उतर फकत कथोलिकांक या इतर क्रिस्तांवांक मात न्ही, हे हर एक लागी. हांव इस्कालांत आसतना मोगाचें न्हू, हे देवाचें उतर इतल्या पुरबाय तरान आमच्या इतर धर्माच्या भुरग्यांक हांव वांडटालो आनी वांडटालो मात न्ही, ताचो फळ काण घेतालो. कित्याक देवाचें उतर खंय सकडी तुमी वमतात गे, थंय सकडी फळ दिवंक शकता. आमी वंपिनातल्यार तें फळ दिवंक शकना. तशेंच काळोखांत आसल्यांक उजवाड जावच्याक लेट युअर लायट शायन ब्रायटली. आमचो सगलो पात्र बसलो फादर जेन्ना पात्र म्हण आतां सरकार आसा. आनी कणी जावन ताणें केदाळय आयतारा म्हजे पिरगेचे गांव वता आसतना ताणें म्हणचें, फादर रिची लेट युअर लायट शायन ब्रायटली. हर एक बडी जावं म्हणटालो. मागीर एक दीस हांवें म्हळें, फादर हें कितें. तो म्हणा लागलो, तुजो उजवाड इतलो प्रकाशीत जावं दी. तुजो उजवाड कशें जाय तो वो संपूर्ण जळ जाय म्हणा लागलो. आनी अशें आसतना आमी सोम्याचो पाटलाव करतना आमी उजवाड जावन मुखार सरोंक परजळोवंक बरो करण्यो आमी करूंक आमकां जायते अवकाश आसात मोगाचे न्हू. त्या देखून जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका वळखता जाल्यार खंडीत जावन म्हजें मिसांव तुमी मुखासून व्हरतल्यार. आज आमचे प्रॉब्लेम कित्याक जाता तुमकां, आमकां जेजूची खरी वळख ना. त्या उज्या पंथाच्या स्वराक कितली बरी वळख आसली कळिता तुमकां. इतल्या पुरबाय तरान तो जेजू त्या कुर्सार जावन म्हणा लागलो न्ही, बापा तांकां बक्षी ते कितें करता ते नेणान. आनी ह्या मनशान पुतां दामून सोडलो. कित्याक म्हळ्यार हो मनीस कोण आसलो, केदाळा वो सांगता. हें सांगतना तो म्हणा लागलो, तांकां बक्षी दिल्यार म्हाका बक्षी न्हय, बक्षी न्हय, म्हजी पातकां बक्षली. आनी पळया, तूं राज वैभवांत येता आसतना म्हजो उगडास काड. दुसरें येणें जेजूचें ताका कळीत आसलें, सिसांक कळीत नासलें. जेजू तांचेर इतले बडी उलयलो तांकां कांयच कळीत ना. पूण ह्या मनशाक कळीत आसलें जेजूचें दुसरें येणें म्हळ्यार जेजूक बऱ्या तरान तो समजल्लो वळखल्लो. त्या देखून जेजू म्हणा लागलो, येस घडये तूं म्हजे सांगता सरकार आसतालोय. पळया, जेजू ताचे तें आसलो प्रकाश ताणें सोदून काडलो आनी जेजूक वर्त तरान तो मानवलो. आनी अशें आसता आमच्या जिवनांत मोगाचें न्हू. जेजूची खरी वळख करून घेवया. बरो प्रकाश भरीत उजवाड दिवचो दिवो आमी जावया. आनी खंय गेल्यार हो दिवो पालवाना जावन बोवा परबाय तरान तो पेटोव आनी परजळोव. आमेन. आमी आतां आमचो बोवार्थ एका निजातें उसारता आसतना देवाच्या वता जिवितांत आमी वांटेली जावया. आनी तो आमकां दिता तो बोवार्थ सदांच आमकां जियोंक तो फावो करता.
सत्मंता देवाक सर्पदेदारा बापा सरकारने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्रात्म्याने गर्भे सांभाळलो आमकां मरेता जल्मलो 5 पिलतकाल ताणें कस असले ताका कुस्सा जडलो तो मेलो आनी ताका नकेपलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांलो परत्यान जिवान जालो सर्गात चडलो सर्पदेदा देवाच्या उजव्या बसला तेन्ना जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतालो सत्मंता पवित्रात्म्या कथोलीक पयस सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे कुडीचे जेवणपण सस्तांचे जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो आख्या पयस सभे खातीर मागता आसतना आमी क्रिस्ती भावार्थी हेरांक एक आपुरबायचो उजवाड जावच्याक आमी देवा लागीं मागुया. मेळिल्लो उजवाड आमकां पवित्र स्थानाद्वारी सदांच जळटो सांबाळूंक आनी आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत ताच्या नांवाक महिमा दिवंक आमकां कृपेन बर म्हण आमी मागया. जिवितांत विविध समस्यांनी रेवण घालून तशेंच मादक द्रव्य आनी हेर समाजीक वायटांक बली जावन काळोख अनुभव करतल्या सर्वांक प्रत्येक तरान तरणाट्यांक भुरग्यांक सुटका लाभय तांचे ताणें बरो असो दवरन उजवाडा कुशीन मेळटा सोमकोंक तांकां आदार दी म्हण मागया. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी भागीदार जाले आमी सर्वां उजवाडांत येवंक तो आमकां भागीदार करून दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. ही काणी बिटूच्या बापा आज आयला संकर तुझ्या स्वीकार कर पावन कर ही तुझ्या भुरग्याच्या ही काणी बिटूच्या गे बापा उंडुगो वांचू गे बापा वायंदा कांचू उंडू बदल मासान वाईन बदल रक्तान तुझ्या संकट तू रूपांतर कर ही काणी उंड्या वायनाची सगळी जमकाय समर्पून दिवची काणीक ही मोगाची बापा ती तुका म्हणून दी ही काणी उंड्या वायनाची. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा त्या बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे जातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेके पयसवेच्या देवाक सुरेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा मोगाळा बापा हे काणीक आमी तुका भेटयता आसतना आमी खरे उजवाडाचे जावच्याक आनी आमचो उजवाड सदांच प्रकाश बरी जावच्याक तूं आमकां एक काणीक जावन निर्मीक हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजावो बारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया ओय अशाम्य करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वदा आणि सजनाच्या देवा सरकाळी आणि सताय आमी तुका देन वासो फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या रान सवतारी मनशा कुळार आसतना तांच्या उदार खातीर आनी ताच्या बऱ्यापणा खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत दान दिलोय ताणें कश्ट मरण सोसून आमकां नव्या उजवाडाची केली आनी त्याच वर त्या नव्या जिविताक पावयली त्या संताच्या आदार उल्हासता सगळो संवसार
आणि सर्गीन ससा तळपार निरंतर गायतात तुझे मुखार. Puvi, puvi, puvi del barazo, serves por tu. Saglani संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गे तुका जय, ओ सर्गे तुका जय, ओ सर्गे तुका जय 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 जय, ओ सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय 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 जय, ओन सर्गे तुका जय. सर्वेस पोराचे नावे येतात आता जय. ओन सर्गे तुका जय 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 जय, ओन सर्गे तुका जय. ओ सर्गे तुका जय 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 जय, ओ सर्गे तुका जय. बापा खरंच तो पवित्र, तुन सगळ्या पवित्रपणाची इजरे तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही धडी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगते आपल्या कुशाने कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेज घेयात आनी आदलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टे करचे रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेज मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भवत सगोट परगचुया Somi Jesu मेलो, सोमी जेजो मेलो, सोमी जेजो जीवन जाला. ओ भवत सगोट आमी परगडता, जेजो नव्यान येतलो. बापा जेच्या माणसाने पुन्हा जेवणपणा समय भक्तीपणे उगडास करता आणि जिविता सोडून आणि सोडवायची काल्स तुका समर्पित हांव. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत सतल आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा कॅपितमीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. लियो आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जेवणपणा बरो सदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत करी. तांकां आनी तुज्या इश्टगत मेल्यार समेजता. तुजे परसाळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेसांची दाय कर म्हण आमी मागता. आमचे तुजे दिश्ट घाल. खऱ्या उजवाडाची भुरगीं आमी जावच्या आमचो उजवाड हेरां मुखार प्रकाशन दी. ओंकार मेळी देवाची मागीर संगती भगवान दंद ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सश्टांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. त्या जेजो वरवीं त्या जेजो सांगता त्या जेजो थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांना आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सम्यानं बोवा परबाचे प्रार्थना आमकां सकयला भक्तीन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आणि सर आकातांतले वाटय कित्या राजवड की पदवी आणि महिमा तुझे ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पयस सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुज्या कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान आणि माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोय असो माय मोग असो आनी एकवटाचो संख्य जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमचे ककोत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे ककोत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगेच्या भावानो आणि भयणीनो आणि भुरग्यानो पळया आमचो स्वामी देवाचो उजवाड आमचे थंय प्रकाश जागी हो क्रिस्त आमच्या सांगता सदां जियेता आमचो उजवाड लोकां मुखार हेरां मुखार प्रकाश बरी जावच्याक तो आमच्या सांगता सदांच आसोन आमकां प्रकाश बरीत करता अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुवागे सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मुझ्या जेजू मुझ्या सोम्या तुझो हांव मोग करता मुझ्या जेजू मुझ्या सोम्या तुझो हांव मोग करता जिवितच्या सगळा दिसा तुझो सगळा दिसा तुझो मोकता मुझ्या जेजू मुझ्या सोम्या तुझो मोकता मुझ्या जेजू मुझ्या सोम्या तुझो करता तुमचो उजवाड हेरां मुखार बोवा पळयतरान प्रकाशोन दी म्हणटा आमचो समय प्रार्थया सरपद आमच्या मगळा बापा आत्मे कणाद्वारे सदांच जिवाळ उरोंक तुझ्या उतर आमकां पाव केलाय त्या उतरा मारी 5 दीस वेता वेता आमचे जिणी सोबोंक आणि तुझ्या वर्त्या जिविताक करे आमी साक्षी जावचे आमकां निर्मीक आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सरपद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आशीर्वाद घालो आमेन. जबाबडीनो देवाच्या
मात आम्ही जियेत असताना खरे साक्षी आणि उजवाड प्रकाशूचे दिवे आम्ही जातले हांव त्या देखून तुम्हाला म्हाका प्रकाश बरी जावच्याक वचोन येयात क्रिस्ता शांतीन आमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेजू 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 म्हणून आम्ही गायता गावन 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 आम्ही होगलय सीता जेजू 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 म्हणून आम्ही गायता गावन 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 आम्ही होगलय सीता हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया दी तू आमका तुझे उल्हास संतोष 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 जेजू 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 म्हणून आम्ही गायता गावन 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 आम्ही होगलय सीता जेजू 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 आम्ही गायता गावन 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 आम्ही होगलय सीता मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां जेच्या भाव पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुझे आशीर्वाद मगेन कुसजे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.